Hello students, in this video we will see 2 marks question from the unit trigonometry for the class 10. So here given information, in triangle ABC, angle ABC equal to 90 degree. So answer angle B aha to 90 degree and answer sin C. Okay, so function of trigonometry is sin C ची value दिली तुमका 12/13. Find the length of E find करून सांगल्या BC and value of tan A find out करून सांगल्या आमका. ओके, सो पहिले तुमका फर्स्ट साइन चे फंक्शन खबर असंक जाय, मीन्स इन शॉर्ट फॉर्म्युला साइन सी. साइन म्हणजे किती रे? फॉर्म्युला त्याचा ऑपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूस. ओके, सो ऑपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूस. सो हांगासर सी ची ऑपोजिट साइड. ओके, ही ऑपोजिट झाली, ही किती जातली? एडजसंट आणि ही हायपोटेन्यूस उरली. सो ऑपोजिट साइड किती आलो? ए बी आणि हायपोटेन्यूस साइड ए सी. सो हांगासर ते व्हॅल्यू पुट करा. साइन सी ची कितले? 12 आणि 13. सो हांगासर तुम्ही बरोवपाक शकता ए बी इक्वल टू 12 के. के इज कॉन्स्टंट आणि के यो पुट करपाक जाय तुमका आणि ए सी इक्वल टू कितलो येलो? 13 के. ओके, सो हांगासर तुम्ही व्हॅल्यू फाइंड आउट केली 12 के आणि ए सी तुमका इतलो मेळ्ळो 13 के. सो ही तुमका व्हॅल्यू फाइंड करपाक जाय. सो बाय युजिंग कितें करतले? by using Pythagoras theorem. So by using Pythagoras theorem, so Pythagoras AB square plus BC square equal to AC square. So hypotenuse side असतली ती बाहेर येतली. So BC square equal to AC square. So hypotenuse ही सगळ्यात longest side म्हणून ती equal to हांगासर असता आणि यांची दोघांची टोटल मेळून हेची इतली आन्सर येवपाचे असता. सो AB कितलो येलो तुमचा? 12 के स्क्वेअर. BC कितलो दिला आमका फाइंड आउट करून सांगला AC 13 के स्क्वेअर. सो 12 स्क्वेअर कितलो येलो? 144 आणि के स्क्वेअर. सो हांगासर BC द होल स्क्वेअर 13 स्क्वेअर कितलो जातलो? 13 स्क्वेअर म्हणजे 13 into 13 करा. ओके, 169 आणि के स्क्वेअर. सो हांगासर BC स्क्वेअर एज इट इज दवराच. हांगासर 169 के स्क्वेअर आणि यो प्लस असा तो हेवटेन येतलो 144 के स्क्वेअर. सो BC स्क्वेअर हांगासर मायनस केलो जाल्यार कितलो उरलो? 25 के स्क्वेअर. सो हांगासर BC इक्वल टू हो स्क्वेअर स्क्वेअराचो हांगा येतलो 25 के स्क्वेअर. स्क्वेअर रूट ऑफ 25 कितलो येयलो? 5 आणि हो स्क्वेअराक वयतलो. सो BC ची व्हॅल्यू तुमका कितली मेळ्ळी? 5 के. ओके, सो सेम tan A ची फॉर्म्युला पुट कराच आणि व्हॅल्यू फाइंड कराच. ओके, व्हिडिओ लाईक आणि सबस्क्राईब कराच. थँक्यू.